हाय ग्रेस फॅमिली, केशाय तुम्ही सगळीं समजता तुम्ही सगळीं बरो हाय म्हूण आनी आमी बी सगळीं बरो हाय. आनी इचय जाल्या आतां इचय गोंया मॉर्निंग आनी अनायरा आनी डाडा गेले आयज सारके बेगीन सकाळफुडें ते गेले गांठी वखद घालपाक. ओके, आयज सेकेंड डे आनी येस जायतो ताका रिलीफ मेळ्ळा. काल फर्स्ट आहलो तेगे सेशन वखदांक आयलें तेगे काल. आनी म्हाका दिसता ताणें एक पाट देखून म्हाका सांगिलां आमकां लायक मामा दुखोता कांय कंप्लेन ना. आनी आमी तेका विचारूंक गेले नाय बिकॉज चड विचारल म्हणटी लायक चड हें जाता अशें करून. सो आमी तेका कांय विचारलो ना. हांव गे रावलें लायक ते येयन आमकां सांगता अशें लायक कित दुखोता कित तें. बट नो, कांय तेणें येयन कंप्लेन केलो ना म्हाका ना मोएशलीक. सो येस इतू दीस लायक ओमान आमी काळे सारके आख्खी रात आख्खो दीस दुखोता मामा दुखोता. आनी तो गिल्ट असो लायक आमी कितू दोतोर केले आनी स्टील ताका रिलीफ मेळनालो थिंगा. सो कितू दूख जातालें सारकें म्हाका आनी एशली लायक कितें करपाकूच दिसनाहलें सारकें सगळें सोंडिल्ल्या भशेन अशें करून. ऑब्वियसली भुरग्यां हितू पेन जावप आनी आमी कांय कितें करूंक पावनाय दिसतालीं सारकीं हितू हेल्पलेसच जालोलीं. आनी म्हाका सोता हांव बेस्ट डिसिजन घेयलें गोंय येवपाक. कित्याक थिंगा तुमी जाणाय लायक म्हाका लायक दोतोरां बरें केसलें कित्या बऱ्या पडोना ताका. आनी गोंय येयन लायक आमगे बेस्ट डिसिजन आमी केलें स्टार्ट करपा गांवठी वखदां. सो या आनी हेजे कळ्ळां आमकां लायक तेगे गांठीचें प्रॉब्लम आहलो म्हूण तें. आनी फर्स्ट स्टेजेरूच ताका जायतें बऱ्या पडलां. आनी येस आयज ताका 2 आहाय. आतां मॉर्निंग गेलें तें आनी इवनींग ताका पोतून आपयलां. सो आय होप सर कंप्लीट ताका रिलीफ मेळ्ळ्या पुरो आनी बरो जाल्या पुरो बेगीन सारकें टेंशन काडटालीं आमी. आनी तुमी जायत जाणांनी कमेंट कोन्न आमकां सांगिल्लें एश कोराय तेश कोराय. जायत जाणांनी सांगलोलें बी गांठ चॅक कोराय म्हूण. सो येस तें गांठीचें प्रॉब्लम तें गेलें. आनी आय होप एन आय प्रे लायक बस इतल्याचेरू आहल्या पुरो म्हूण लायक हेंच कोन्न तेगे बरो जाल्या पुरो म्हूण. आनी हें सगळें जालें म्हणटरी हांव ताका एक पाट डॉक्टरा बरें वतोलें. तेगे फूड टेस्टूय करूं जाय म्हाका लायक ते कितें बऱ्या पडटा कितें बऱ्या पडना तें चॅक करपा जाय. हे फूड एलर्जीज बी आसताय सो तें चॅक करपा जाय. कित्याक आमगे अलिया ताका आमी लॅक्टो फ्री मिल्क दिताय. सो तेशिको मे बी अनायराकूय बी कसले एलर्जीज आहाय फूड एलर्जीज. सो आमकां मास्कट डॉक्टरान सांगिल्लें तेगे मातशें फूड एलर्जी चॅक कोराय म्हूण. तेक घोडे कित तरी माल पोट आसतलें तेक घोडे तें सूट जायना आसतलें जेवण कित तरी. सो तें आमकां एक टेस्ट करपा जायो. हें मातशें बरें जालें म्हणटरी तें तेगे टेस्ट कोतो आमी. येस आनी आलू बेबी आमगेलें न्हीद काडटा. हिंग गोंय सारक्यो बेस्ट न्हीद पोटाय ताका सारकी. तें गोर म्हणटा आपणागेलें इवन अनायरा आपणें गारेन लायक सारकें चेंज जालां. ओके आनी हॅप्पी आसत तें गोंय येयलें म्हणटरी. सो या थँक्यू तुमकां सगल्यांक. ओके तुमगे प्रेयर्स तुमगे बेस्ट विशीज एवरी व्लॉगाचे हांव तुमगे एकल्या गेली मॅसेजीस रीड कोता कमेंट्स रीड कोता. थँक्यू. आनी जायत जाणांनी आमकां इंस्टाग्रामाचेर बी मॅसेज घायल्यो हाव इज अनायरा. सो सगळें सांगो सोदिता तें बरें आहा आतां गोंयेन. ओके तेगे वखदां कोन्न शी इज फायन. प्रेज गॉड. थँक्यू गॉड. ओके देवा आर्गां म्हणपाची. आनी तुमकांय बी थँक्यू सगल्यांक तेज पासत प्रे करपाक. ओके सो चल आतां वयता मुगेलें जेवणां रेडी कोता. ओके अनायरा ती येतोली आनी मागीर जेवण रांदिता सगलें कोता हांव आतां. आनी इवनींग हांव वयतलें मामी थिंगा. आतां मॉर्निंग जायना रांदपाक टायम हें जाता चड कंज्यूम जाता आनी म्हाका खंय भायर सरो मेळना. सो आतां हांव वयता रांदिता आनी इवनींग वयतलें मामी थिंगा. हांव पावलें ना येयल्या कालूय असो भायर सरोंक मेळोना. सारकें टायर्डनस हे गरमेचे आनी टायर्ड
हेंच दिसता गाके. सो येस आनी मुगे भयणीकूय दाखयता तुमकां. मुगे धाकटी भयण तुमगे व्हडली भयणी चलयली. आयज तुमकां मुगे धाकटी भयणी दाखयतले. ओके ते येयलो हा गोंया. ओके सो चल हांव मागीर मेळटा तुमकां. फास्ट फास्ट मुगे स्टार्ट कोता रांदपाचें आनी मागीर मेळटा तुमकां. बाय. Much later. हाय ग्रेस फॅमिली. सो इचोय जाल्या आतां हिंगा इवनींग आनी आमी चोय रेडी जाले. वयता आतां मामी थिंगा. हांव येयले आजून पावलो ना. मामी थिंगा एसली गेल्लो अनायरा घेवन तो मेडिसीन घालपा. सो हांव आजून गेलो ना. मामी आयज येवन गेल्या मेण गेल्या. सो या हात वयता मेळटा. ओके घराक वयता आनी मुगे भयणीकूय मेळ्ळो ना आजून तें येयलां. सो वयता तेका मेळटा. ओके आनी तुमकांय बी दाखयता मुगे धाकटी भयण. तुमी चोयली ना न्हू कोणेची. सो तुमकांय दाखयता. ओके सो स्टे ट्यून्ड. आनी आमगे बेबीज न्हेसताय आनी ओके अनायरागे अपडेट दीत तुमकां. अनायरा आयज सेकेंड डे मेडिसीन घायलें. आयज मॉर्निंगूय गेलो तें आनी इवनिंगूय वयलो तेका धाडान. सो तेगे गांठ मातशें देंवल्या. ओके सारकी पोजिशनाचेर येयल्या. सो सारकें आतां तेका पेन सारको ते ओड मारताले चोय ते स्टॉप जाले तेगेले. थँक गॉड प्रेज गॉड आनी थँक्यू तुमकां सगल्यांगे प्रेयर्सा लागो सो आम न्हू पयलीं एक्चुली लायक गांवठी वखदां कोन्न चोयलीं. लायक इंस्टेड ऑफ दोतोरां बोन आनी ते टेस्ट्स आनी सगळे ते डीप वोसो नाका आहलो म्हाका. तुमी जाणें आसतलीं कितें आम सगळे भाशेन टेस्ट केले. सगळे नॉर्मल मेळटे गेले आनी मागीर ते बस चिंतपा म्हाका नाका आहलोलें. सो आम पयलीं तेगेले गांवठी वखदां केलीं आनी त्या गांवठी वखदाचे तेका जायत बऱ्या पडला. सो आमी हिंगा आहाय 2 म्हयने. सो इफ इन केस आनी कितें जालें जाल्यार हांव तेका डॉक्टरा बरें वतलें. बट नाव एज ऑफ नाव तेगे गांवठी वखद केलोलें. ओके गांठ हें केल्या तेची तेका जायतें बऱ्या पडला. जायतें म्हळ्यार जायतें. ओके आनी आम सगळीं लायक रिलीव्ड आहा आनी हॅप्पी आहा. आनी अनायराय बी पळडाल बसतालें. आतां सारकें बरें खूब हॅप्पी आसता. आनी गोंया येयलें न्हू. सो हिंग आपणागे गोर म्हणटाय न्हू. सो तेश कोन. सो तें आतां आहा बरें आनी चोय न्हेसताय आमी. चोय आनू बेबी. हाय फ्रेंड्स. चोयलां आतां चोयल तेका आतां कितू हॅप्पी आहा तें. हांव बरें जालें म्हाका कांय दुखना आतां. हय आतां तेका दुखना. ती गांठ 3 पार्ट आजून मेडिसीन हाल आहा तेका 3 पार्ट जाल तेगेली. आतां फालूला हाली लास्ट दीस आनी मागीर तेजे कोटोलें लायक ऑलमोस्ट जाल तेगेलें न्हू रे. हय जालेंशें. सो या थँक्यू तुमकां सगळ्यांक. तुमी आमकां जाय प्रेयर्स बी धाडले. ह्या प्रे केलें मग तुमी एक पार्ट कांय चलना बट प्रेयर्स हें जाताय मागण्यांनी. सो थँक्यू तुमकां. ओके आनी आतां हांव वयता नानी थिंग वयता तेगेली. आनी फ्रेंड्स चोय म्हाका हेडून जायत गिफ्ट्स हाडाय तेगे माशू. हय सो ताणें म्हाका गिफ्ट्स हाडा. हांव दाखयता तुमकां. आनी हेचो ताणें म्हाका एक क्लिप घेयला तें हांव घालना आतां. हय ओके सो आतां चोयल तुमी कितू चेंजीस जाले तेका आतां सारकें डिफरंटू जालें तेगेलें फेस आनी एक्सप्रेशन्स आनी सगळें हॅपिनस अशें करपा जाय. ओके आनी आजून न्हेसत आतां. येस सो चल आतां वयताय. ओके दाखय तुमकां इपाट पावल म्हणटी. आवय नोकली बी गायले नानी मेळपा असो माशू बी. आवय वॉक माता. ओके मारी वॉक मारी. आवय मिरर चोयता आनी आपणा बहुत दिसता तूं हिरोईन आलेया फ्रॉम गोवा. आवयस किस ती सगळ्यांक किस ती ग्रेस फॅमिली. इट्स आर ग्रेस फॅमिली. हांव कॅश दिसता म्हण कॅश दिसता सांगाय आं फ्रेंड्स लेयाक. चोय काय बरें दिसता तें. आमगे सुटकेस चोय थिंगा आहाय आजून. ओत सामान काडला ओत तितून आहा. सो तें आनी काणें वचपा मागीर तेशें. हांव हें चोय हें दुसरें मॉडल आमगेलें. बरें दिसता दोगांय चोय. हांवें तेगे मातशें हाडलें तेका बॅग.
मागी मागी आता बॅग नाक रे बॅग काढ आता. A few moments later. थंय आमी पावली आमी थिंगा आनी थंय आमी येयले आमी थिंगा सांगलो तुमकां थंय आनी थंय मुगे धाकटी भयण एडल क्वीन थंयचंय तूं व्हडली भयण दाखयलो तुमकां एक लॅन्सी मुगेली धाकटी भयण एडल क्वीन न्हू रे थंय माशू. ओके चल मागीर मेळ तुमकां बाय. 1 hour later. थंय आमी आतां बायस जाताय न्हू रे बायस जाताय आतां. The next day. हाय ग्रेस फॅमिली केशाय तुमी सगळीं समजता तुमी सगळीं बरी हाय म्हूण आनी आमी बी आय सगळीं बरीं. आनी अनायरा मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग गेलोले आयज ते गेलो लास्ट मेडिकेशन लायक ते कितें गांठ काडपाचें आयज लास्ट डे आसलोलो सो आयज चड टायम गेलो ते गेलो आनी कोण येयल तें आनी तेगे कितें आनी कात तें हांव सगळें तुमकां मागीर सांगता. ओके सो आतां हांव वयता मारगांव म्हाका सीम कार्डूय म्हगे मातशें प्रॉब्लम जालो आहा सीम कार्ड चलना गोंयचें सो तें काम आहा मागीर बँकां वचपा जाय आनी जायतें शॉपिंग आहा म्हाका. ओके सो येस हांव वयता आतां भायर वता आनी हांव शॉपिंग बी कित्याक कोता आनी कितें तें तुमकां सगलें हांव सांगतलें इन डिटेल. आतां मातशें लेट जाता कित्याक आमकां लेट जाली चड लेट जाली आतां भायर वता. ओके सो चल मागीर मेळ तुमकां लेट्स गो. चय आमी सगळीं बसलाय हाटलें आहाय आमगे बेबीज दोगांय चय रे बॅग बी लायन हाय सारकें हाटल्या बाबा मातशें बोत दिसोला न्हू रे चय चय स्ली हो ब्रो चो बसाय 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 सारकें हय आनी चय डाडा केशाय. ओके सो वयताय आतां आमगेलें चय आली आगे बॅग चय फ्रेंड्स बोस बोस सारकें बसपा जाय सारकें बोस. ओके सो चल आतां वयताय आमी बँकां वयताय आमगेलें काम कोताय आनी मागीर शॉपिंग कोताय सांगताय कितें शॉपिंग कोताय आनी कितें सगलें. ओके आनी कितें ओके आमगे लादीन आहा फाल्यां फुरसाची सो तेजें बी ऑर्डर दिलें आतां स्नॅक्स फाल्यां लादीन आहा सायन्सा सो लायक फर्स्ट टायम मेळ्ळो आमकां न्हू रे आमकां मेळो ना लास्ट इयरूय मेळो ना ही पार्टी लायक आहा एशी गोंया सो हांवें म्हळ्यार लादीन कोरया नोवेनाच चलताय फुरसाची सो फाल्यां लादीन आमगेली. ओके आनी चल मागीर मेळ तुमकां हांव बाय. सारकी गोरमी केसो आहा बायल्या मातशें भायर चलो आतां ऑर्डर दिवपाक केसोली गोरमी सारकी आनी चय नॉटिकल चल मागीर मेळटाय बाय. A few moments later. सो बँकां गेलोलें बँकां काम जालो ना म्हाका पोतून आपयलां सो आतां हांव वयता ड्रेस घेवपाक ड्रेस शॉपिंग करपाक वयता हांव वयता नावेलीम. ओके सो ह्या बरो मेळ्ळ्या पूण म्हाका ड्रेस बरोसो कितुली ट्रॅफीक आनी कितुली गोरमी गोंया सारकी ओमान आहा सेम न्हू रे तितल्या न्हू रे ओमानूय बी हिंग 36 डिग्री आहा बट हिंग ह्युमिडिटी आहा सारकी आनी सेम थिंगाय बी 36 or 37 to 40 डिग्रीज जाता ओमान न्हू रे 40 वयता बट स्टील थिंग गोरमी जाता बट एश कोन ह्युमिडिटी ना लायक चिपचिप जाता आंगींग सारकें चड गोरमी सारकी. ओके सो आतां पावलें चोय ड्रेस घेता दाखय तुमकां. ओके बरो मेळ्ळ्या पूण म्हाका चलया तूं येना आनू येता म्हणजे बरं. ओके चलया. A few moments later. सो हेचोय जालें ड्रेस शॉपिंग हेचो गेले ड्रेस आनी आतां वयताय आमी अनायरा तेंगेले टेलरा बरें या ड्रेस शिवपाक. सो हिंचोय आतां मेळ्ळाय अनायरा आनी अलिया तेंकां ड्रेस शिवपाक. मुक्का आलू रेडी ड्रेस घालपा मागीर केसो ड्रेस सांगिल तूं असो
पिंक वन असो येतो व्हाईट कलर क्रीम कलर केला बरो दिसना तुका बस आता Much later. सो फ्रेंड्स आता हांव वयता मारगांव. ओके, मारगांव वेनेशागेर ड्रेस कलेक्ट करपा जायो आनी मागीर त्या फाटल्यान वयतलो वेस्ट सायड कित्याक मुगे हांगा कांय ना रोप आहा बट एक्चुली म्हाका दुसरो घेवपा जायो. सो शूज बी दुसरे घेवपा जाय आनी ब्लेझरूय दुसरे घेवपा जाय कित्याक मुगे मोस्ट ऑफ द ब्लेझर ओमानू हाय. सो आतां हांव वेस्ट सायड वयता आनी मागीर मेळटा तुमकां. ओके, सी यू, बाय. सो येयला हांव आतां वेस्ट सायड आनी गाडी पार्क केल्या आनी आतां वयता मुगे रोप चोयपा. सो फ्रेंड्स हांव सोदितां शर्ट सोदितां घालपा. हें बरें आसा म्हाका वायट हें चोयता. सो फ्रेंड्स जालें मुगेलें आतां शॉपिंग केलें सगलें कितें जाय आसलें तें मेळ्ळें सगलें रेडी आहा आनी सोमतो वयता घरा. टायर्डूय जालां आज गरमी चड गोंया. सो सगलें ट्रायल बी केलें. लायक जालें म्हाका आउटफीट. वेनिशा मातशें कन्विन्स करपा जाय बट म्हाका सुद्दां तें कन्विन्स जाता अशें मो कित्याक आउटफीट म्हाका लायक जाला मोती मला सारको. ओके चल मेळ्ळें मागीर. ओके चल सी यू. फ्रेंड्स थंय जालें शॉपिंग आनी आज चल्लो घरा. लेट जाली सारकी आज. ते बिलिंगा मातशें प्रॉब्लम जालें कार्डूय चलना जालें आनी मागीर ऑल्ट्रेशनूय आहलें. सो ऑल्ट्रेशन हाल येवपा पडटा म्हाका बट रेस्ट ऑल गूड. म्हाका जाय तेंच मेळ्ळें आनी चल वेनिशा आनी बेबीज रावताय म्हाका. चल मेळटा मागीर तुमकां. सी यू, बाय. Comment, Share. subscribe, the GOANVLOGGER family.